साम पावलान तेसलोनिकागारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्यांची खरी स्थिती तुम्ही जाणा जायचंय म्हण आमची अपेक्षा. तेदना तुम्ही भरवसो नातलेल्या हेरां बरे खंते बरेत जावचे नांत. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जालो हे आमी सतमंताव जाल्यार ताचेर विश्वास दवरन मेल्ल्यांक जेजू सवे देव जिवंत उठयतलो. सोम्यांचीच शिकवण म्हण चिंतून आमी तुमकां सांगताव, सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेली ती मेल्ल्यांच्या की मुखार आसची नाव. फर्मानाच्या गरजवणेक, श्रेष्ठ भडव्याच्या उल्याक आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सोमीस स्वता सर्गींतावन देंवतलो. तवळ क्रिस्तातय विश्वास दवरन मॉर्न गेल्ली पयले उरताली. उपरांत आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगाता अंतरळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपाचेर उखलन व्हरतले. त्यानंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतल्यांव देखून हे सांगून एकामेकाक बुजवण दिया. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें आसता जेजू नासरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतास ताका इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरकत्म मुजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, खुरड्यांक दिश्ट, दनसातेल्यांक सवकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातास पुस्तक खवळन सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें फाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सखडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरताली ती आपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीत जाताले. ते म्हणटाले, हो जुजेचो पूत न्हय. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, वय जा, तुकाच तूं पयले घून कर. ही गाद तुमी म्हाका मारतेल्यात आनी कफरनावांत तुवें केल्याय म्हूण आमी आयकलां ती कृत्यां हांगाय तुज्याच गांवांत कर म्हणून तुमी म्हणटल्यात. ताणें मुंदारून म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायेलांत जायत्यो विधवी आसोंक आसल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बागार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्री येसरशी. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळारी इस्रायेलांत साबार कोडकार आसोंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगांत आसलेले सोमेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर ओडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून सरलो. देवाचे उतार हे.